मारहाण केली? मारहाण करून गेली की त्या टायमाक आमची पंचायतीची फोर्थ नाईट मिटींग आली 15 तारीख. ओके. आणि 16 जुनाक म्हाका आनी एक धमकी येयल्ली त्या टायमाक की तू आपल्या डेव्हलपमेंटाच्या मध्ये येऊ नका. पण आता कोणी कितें केलां हांव सांगूंक शकना. आता हे तुम्ही मायकला वांगडा ते दीस सप्तकाक भोवले म्हणून हे तुमचेर तिडक काढली असतली. अगर त्या दीस प्रोग्रामाकूय आसलो हांगा तेन्नाय मायकल आसलो आणि डायरेक्ट म्हाका म्हटले की तू मायकल चेडयेच्या मायकल लोबो तुका जाय आणि हे उतारूच म्हणून म्हाका मारपाक स्टार्ट केलो. आणि काय तुमकां असो कोण अशें दिसतात संशय? काय म्हणून सांगतलो तुमकां दिसना की सध्या कायदा सुव्यवस्था बिघडल्या अशी? की आता पुलिसांक पळोवपाचें न्ही कितें पळोवपाचें न्हू, पुलिसान धरून हाडूंक जावो. काय तेची किंमत? ह्या जो प्रशासक आसा तो कोणा खातीर आहा? बरोबर, सारखे. ह्या जो प्रशासक आसा हे कोणा खातीर आसा? सामान्य लोकां खातीर आसा. जे इलेक्टेड मेंबर आहात, पंच आहात, आमदार आहात, तशेंच आमचे जेपी आहात, हांकां कोण संरक्षण करतलो? आयज माझे सरपंचाक मारता तर हाका कोण हाडटलो? धरून कोण हाडटलो? विपीत बिहार जाला. ओके. हेचे कोणी बघा. आज ह्याचे अटॅक जो केला तो कोणी केला? तो पुलिसांनी धरून हाडूंक जावो. गावात 11 वॉर्ड असेच मर्डर जाते दिवसात धावल्या. हे असल्या करप कृत्य खोटा नीच कर्म केला या असा त्या. हो अटेम्प्ट टू मर्डर केल्लो असा. डेप्युटी सरपंच, तुमचे कितें म्हणणे? हो हल्लो जाला आणि तुम्ही केन्ना बऱ्या कामांक किंवा कोणाचेर अन्याय जाता जाल्यार तुम्ही आवाज उठयता. तुमकां अशा प्रकारची केव्हा तरी ह्या पयली धमकी आयली अशी आमकां कळटा. तेतून कितें तथ्य आहा? पळय, आता कितलींशीं वर्सां आमी पंचायतीन आसा, म्हाजो मिस्टरूय आसा आणि जो अनुभव आसा तो सांगता. आज पर्यंत अशें जावंक ना. आणि तो पयलीं सरपंच जाला, आज पंच म्हणून आसा. कितके वर्सां तो पंचायतीन आसा आणि जो आज ही जनता जी हांगा आसा पळय तेज्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की तेका वाड्यार कसो लोक आसा, कितलो बरो आसा. आणि हे जे घडलं पळय ते अशें पंचायतीन म्हाका दिसता आमच्या मांद्र्यान हे फर्स्ट टायम जाला. आणि तेका मारला न्हू, तेचे बारीक जर निरीक्षण करशीत, तेका मारला पळय तर कोणी तरी तेका सांगला की तेका असो मारा की तेजे हात पाय मोडले, आता तकलेक लागूंक जायना. आयज हांव विचारता, जर तेजे तकलेक रागान जर ते तकलेर बसलेले तर आयज आमी कितें पळयतले आसले? आणि मातशें त्या तकलेक बसल्या म्हणजे अशी ती तयारी करून आयल्यात कोण ते आणि बुरके घालून जर येता तेज्या वांगडा आमी सुद्धा फेस करपाक तयार आसली. कोण ते फेस टू फेस येवंक जाय आसले. असो लिपून मारप न्ही. जाल्यार आमी 11 मेंबर आसा, आमची वांगडा अशें जर जाय जाल्यार तेका मारलो तर आमकां मारल्या सारको आसा. आयज आमी खंय तरी काम करता, समाजाक खंय तरी आवाजा खातीर फाल्यां सुद्धा हांगा व्हडलो इश्यू जावपाचो आसा, तेज्या खातीर फाल्यां आमी येतली. म्हणून आमकां अशें जर आमकां ट्रिटमेंट मेळटा जाल्यार ती पंचायत जायी कोणाक जाय पंचायती? आज तेजे तकलेर बसलेलो, आज तेजो संसार आसा, भुरगीं आसात तेजी. आणि इतली जनता आयल्या ती बश्टन येवची ना, कोणाक कचरो ना. खंय जाता घडामोडी जाता, पंचायत पडटा, ह्या जाता, उलोवप जाता, थापटान जाता. अशें न्हू, अशें मारूंक जायना. आणि असो मारप. ॲडव्होकेट सावंत, तुमचे कितें म्हणणे? कायदा सुव्यवस्था खंय तरी बिघडल्या अशी दिसता काय? भयूच ना ह्या कायद्याचो? ज्या पद्धतीने त्यांनी स्टेटमेंट आता जो दिला कळ्ळें, तो स्टेटमेंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक पावोंक जावो, तांकां पावलो आसतलो, होम डिपार्टमेंटाक पावोंक जावो, तांकांय बी पावलो आसतलो. पण जे कृत्य जे घडलेले आसा पळय ते अक्षरशः निंदनीय कृत्य आसा. आणि भर रस्त्याचेर एक असो अशा प्रकारचो अटॅक जावप, आणि तेणी कथितय केल्लेले आसा की कशा प्रकारचे डायलॉग बाजी झाली आणि तेका मारहाण केलात. आणि हेच्या पयलीं तेणी सांगला की 2 फावटी तेका ऑलरेडी अशा प्रकारची धमकी येयल्लेली आसा. तेका लागून जे पुलीस प्रशासन आहा तेंच्यांनी व्यवस्थितपणान हेची सखोल चवकशी करून हो आमकां न्याय दिवपाचो. आमी एक साधारणतः आता तेजे कुटुंबीय हांगा आसा. कोणी धमकी दिली असतली तो सांगू शकता न्हू एक्झॅक्टली कोणी धमकी दिल्या ती. ओके, थँक्यू. मायकल सर, आता तुम्ही हांगर पावल्या पळय आणि तुमकां वावरता म्हणून एका मारहाण केल्या सो तांचेय म्हणणे आहा. सर, तुमचेर कितें तेची प्रतिक्रिया? अशें केन्ना पळोवंक ना आमी लायफान. आमी राजकारण खूब पयलें पूण असलें केन्नाच पळोवंक ना. सर, तुमकां दिसता की तो एक पंचायत मेंबर म्हणून न्हू, आख्खे गोंयचे पंचायत मेंबर, सरपंच, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, ZP मेंबर आसूं, कोणूय आसूं,
तेंचेर हात उखलप म्हणजे कितें, एकट्याचेर हात उखलप म्हणजे सगळ्यांचेर हात उखलप. फाल्यां आनी आमचे कलंगूटच्या वॉर्ड मेंबराक आनी खंयच्या वॉर्ड मेंबराक, अंजुनाच्या वॉर्ड मेंबराक कोणूय येवन मारतलो आनी आमी उगी रावतले. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां वचपाचो, हांवें फोन मारला थिंगा येता म्हणून. राजकारण खूब फुडें आहा, जे इलेक्शन्स आहा ती खूब फुडें आहा, तेन्ना मागीर पळोवया कोण खंय आसतलो पळय तो. बट अशें मारप कोणाकू की हे घातलो फ्रेंड पयलीं मागीर राजकारणी तो. आय नो हिम फॉर मेनी इयर्स, खूब वर्सां जालीं ताका वळखता हांव, आनी असो मारप म्हाका दिसता आमी खंयसरूच खंयचेच प्लॅटफॉर्मार बसून आमी कसलेंच राजकारण करूंक ना. म्हणजे आमी प्रेस कॉन्फरन्स काय घेवंक ना की तो आमकां सपोर्ट करतलो, आमी हिंगा बसपाचें आहा म्हणून, तशें कांयच ना. आमी काल ओपनली वयल्यान सांगलेलें आहा, म्हणजे कोण इतलो फ्रस्ट्रेट जावप आनी कोणूय आसूं शो या परफॉर्मन्स अँड विन, म्हणजे काम कर आनी जीत, कोणूय आसूं इवन तेजो कोण ऑपोजिशन आसूं कोणूय आसूं, अशें करप हें म्हाका दिसता कितें तरी दादागिरीची भाशा आली. आनी कोणें हें केलां पळय तें आमकां तेजो इमिडिएटली तेजो हें जाय आमकां. वी वॉन्ट आमी धरून जाय. आमी पुलीस स्टेशनाचेर वयतले आतां, आनी तेजे भायर आमी वील ऑल्सो गो टू द CMO अँड वी वील आस्क वॉट दे आर डुईंग अबाउट दीस. अशें जायत आयज तर तेका जालें, फाल्यां आनी कोणाक जातले, दुसऱ्या पंचायत मेंबराक जातले, कोणाक एक्स सरपंचाक जातले, कोण ZP मेंबराक जातले. अशें सगळे जाण आमी म्हणटले आमकां खबर ना ते मास्क घातलेले म्हणून, तशें जायना तें. सर तुमकां मास्क दिसता घातल्या पळय ते तेणी तेका आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. सर तुमकां दिसता कायदा सुव्यवस्था बिगडल्या अशें, आनी तुमी त्याच सरकारान आसात. ह्या आतां कोणें मुद्दाम करून हे चड रागान म्हणजे दादागिरी आपूण स्ट्रॉंग ते कोणें ही फायल दिल्ली आहा, म्हणजे हे 5 जाण कोण येयले आहा, ते 5 जाणांचे काय तेजे कडेन काम आसचें ना कसलेंच, म्हणजे तेणें कितें तेंचेर अगेन्स्ट कितें केला वा कितें केला, तेंकां ती फायल दिल्ली आहा. म्हणजे कोणें तरी पयशे दिल्या तेका आमी इन हे म्हणटा फायल, म्हणजे कोंकणीन कोणें तरी पयशे दिल्या हे काम करपाक सुपारी. सेटिंग अशें गोंयांत म्हाका दिसता मांद्राच्या इतिहासान हे केन्नाच फर्स्ट जावना. टायम अशें महेश बाब असो आसा की मांद्र्यान सगळे लोक वळखता, जितलो राजकारणी तो गेली 15-20 वर्सां निस्वार्थ म्हणा लोकांची तो कामां करता बऱ्या पद्दतीन, खंयच केन्ना कोणाचे तेजे कडेन वायटपण ना. आयज जी गोष्ट जाल्या पळय ही एक्चुअली निशेध करपाची गोष्ट आसा, कारण हे आतां आमचे गोंय आमचे हे आतां गोंया उरोंक ना, हे बिहार जाल्लेले आसा. ही गोष्ट अशी घडल्या पळय, हांव मागता सीएमा कडेन जे अशे बुरखा घालून घरा शेजारी येवन जर घरा कडेन येवन मारतात जाल्यार हे सामान्य लोकांची ही सेवा कोण करतलो, ही संरक्षण कोण करतलो. मांद्र्यान पुलीस स्टेशन आमकां क्रायम नाका म्हणून हाडल्यात, हे क्रायम मांद्र्या पुलीस स्टेशन येयल्ले क्रायम हे डबल टिबल जायत आसात, ताका जबाबदार कोण. हे सेटिंग करून आमच्या सरान सांगला ते हे सेटिंग करून मारलेले आहात, आणि हे मांद्र्याच्या इतिहासान हे फर्स्ट टायम. आणि आयज जर आमी सगळे ओगी रावत न्हू हे फुडें चालूच उरतले अशें. आणि अशें जर राजकारण जर खेळपाक जाय न्हू, हे राजकारणी आमी एक ताका एक एश्युरन्स दिता की हेच्या फुडें तूं अशें कृत्य करून दाखय, घरांत घुसून आमी मारतले. हे अशी नाटकां आमी खपोवन घेवचे ना. आमी जाणा आमी पेडणेकार, पाशाच काडपाक जाय थंय आमी पाशाच काडटले. आणि अशें जर आमच्या सामान्य लोकांना तुमी अशें करपाक लायल्यार आमी काय घेतले. आणि सगळे जे आमी पेडणेकार आहा न्हू आमी पोलीस स्टेशन सुद्दां आमी हडफुडें पळोवना. आणि हे कृत्य जाला पळय तुमी पळयला तेका एकट्याक मारून तेजे मास्क घालून एक 10-12 जाण मेळोन तेका जे मारतात. आणि मायकल तो बाबडो खंय रे प्रोग्रामाक येता, एज फ्रेंड म्हणून तो येता हांगासर लोकांक हांगासर कितें हेल्प करपाक मदत करपाक. तुमकां जर इतली जर भंय पडला करा मरे कॉन्स्टिट्युशन कामां, लोक कित्याक येतले हांगासर. हेचो अर्थ असो न्हू लोकांक मारपाक. आणि असो जर राजकारण खेळोंक सोदता जाल्यार जावन 2027 येवनी दाखयता कितें राजकारण आहा पळय ते. येस थँक्यू. सोपटे सर तुमचें कितें म्हणणें. वयल्यान गेल्या फावटी गेल्या इलेक्शनाक BJPक ताणें सपोर्ट केला, एकदाच नाही प्रत्येक इलेक्शनाक म्हाका हातो. पण हांव तो मायकल बाबा येयलो म्हणून हांव फ्रस्ट्रेट जाला. म्हाका एकच सांगपाचें आसा, हे जे कितें चल्लां आनी सुरू जाला पळय हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय. हाव टू मेंटेन द लॉ अँड ऑर्डर. म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंटान आमी सांगपाची गरज ना, पण सांगचें पडटा. दुर्दैवान लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक प्रामुख्यान मांद्रे पोलीस स्टेशन आणि PI अपयशी ठरला. पहिले सुवातीर मांद्रेकाराच्या वतीन ह्या गोष्टीचो निषेध करता.
आणि एकच जसे बाळान म्हटले, बाब मायकल आमचा ऑनरेबल MLA फ्रॉम कलाकोट ताणे म्हटले, हे जर चालूच जर रावले जाल्यार हांव नांवां घेयना खंयचे कितें स्टेटी जातले त्यो. दिसा ढवळा रातचे तुमकां हांव नकळो 4 दिसा पयलीं मोर्जे अटॅक जालो, चॉपरांनी मारलो. केस रजिस्टर काल केला आफ्टर 3 days. अरे जेन्ना तुम्ही स्वता पळयतात ज्या पद्दतीन ताका मारला चॉपर, आज दिसा ढवळ्या तो ते रातचो जाल्लो इन्सिडंट, आज दिसाचो तो बी 4 टर्म मांद्रेचो पंच, 2 टर्म सरपंच, 1 टर्म ताची मिसेस सरपंच. म्हणजे ताका खंय तरी पाठबळ आहा, लोक मानतात ताका. आणि अशा मनशाक दिसा ढवळ्या येवन अशा पद्दतीन मारप हे योग्य ना. हांवें ऑलरेडी CMांक उलयलां, तुमी धाडलेली क्लिपय ताका धाडलेले आसा. आणि हांव एक विनंती करता त्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक आमच्या, की ताणें ह्या असल्या गोष्टीचेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा. नाजाल्यार ज्यांच्या हातान कायदो म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक पोलिसाक दिल्ली आहा, एक वेळ अशी येतली की लोकांक कायदो हातान घेवचो पडटलो. तर परत एकदा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल फ्रॉम मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, पर्टिक्युलरली नॉट ओन्ली मांद्रे, पेडणे हांव म्हणटा की जाता तितले सिरियस घेवन जी नांवां आनी गाडयेचो नंबर दिला ती गाडी सोदून काडून ते गाडयेन कोण कोण आसले तांकां सोदून काडून इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवपाक जाय. करपी आपल्या गांवा खातीर झगडपी अशे मोर्जीचे कार्यकर्त्यांक पुलीस स्टेशनार व्हरून बसयले. मागीर ते सामान्य कार्यकर्ते आल्बर्टा सारकेलो आसलो, आविलीन आसलो, गिरगोल आसतलो, अशी किती तरी नांवां आसात. संजय कोली सारकेल्याचेर अटॅक जालो, काही कार्यकर्त्यांनी येवन ताका मारलो, ही परिस्थिती आसा. आज ही गोष्ट आसा. अशी कितलेशे आनी आमी सोदचे, केन्ना म्हण आमी उगी रावपाचें आता. आता आज अंत पाविल्लो आसा. दुसरी गोष्ट सांगता, मायकल बाब हांगा येता हाचे पयलीं मांद्रे मतदारसंघ आणि पेडणे मतदारसंघाची हिस्ट्री आसा. कितीतरी लोक हांगा भायसून येवन निवडून लायिल्ले आसा. आमचे जनतेन बरे कार्यकर्ते ताका स्विकारलेलो आसा. आमच्या मतदारसंघात मांद्रे मतदारसंघात भाऊसाहेब बांदोडकर निवडून आयले, ते खंयचे? रमाकांत निवडून आयले, ते खंयचे? यासून आवाज गांवकर निवडून आयले, प्रवीण आलेकर खंयचो? ताचे पयलीं शंभूभाऊ बांदेकर निवडून आयल्या. अशी वळळीत आसा. कितीतरी लोक भायरसून येवन निवडून आयले, बरे कार्य केला, लोकांनी तांकां मानले. आज भायरसून येवप आनी भितरलो येवप तो गोंयकार, तो खंयसरी बरे कार्य करता हांगा करूंक सोदता. तूं कोण ताका कोणी विचारपी? मायकलाक हाडटा बिडटा असे शब्द वापरून त्याचे जे हाणमार जाली जी मायकलाक हाडटा तो म्हणून जर रिवेंज घेता जाल्यार आमच्या हांवें सगळे राजकीय पक्षाचे लोक एकठांय येवन हाचो निशेध करता आनी हाका जबर ह्या ख्यास्त जावची अशी मागणी करता. आम्ही सगळे राजकीय पक्षाचे लोक आसात, सगळे एकठांय आसात. आज ही पोलीस स्टेशन कित्याक जाय आशिल्लें? आज पाणी ना, लाईट ना, सारखी रस्त्याची वाट लागल्या, लोक मरून गेले ऍक्सिडेंटान. ताची कोण चर्चा करिना, ताचे बद्दल सुधारणा कोण करिना. फुल पोलीस स्टेशन कोणें मागिल्ली पोलीस स्टेशन? आज आउटपोस्ट आशिल्लो हरमळा बऱ्यापैकी थंय अपग्रेड वाडली ताची पोलीस पोलीस सरळ ताचे बरोबर वावरतात. आमदार आसा पोलीस स्टेशन. आज संजय कोलेची मर्डर केस जाल्या, जे मोबायल एकलो कोणाचे तरी मेलो ताका एकट्याक तुम्ही कारणीभूत घालून भितर मर्डर केस घालून ताका भितर उडोवपाचो प्रयत्न करता. हे राजकारण नाही, हे राजकारण रिवेंज घेवपाचें राजकारण चल्ला. हे मांद्रे मतदारसंघात इतले लोक येयले, कोणेय अजून करूंक ना आनी हे आमी सोसून घेवचे ना. See, there is no place for दादागिरी in लोकशाही. आम्ही ज्यांना डेमोक्रेसी म्हणटा, आम्ही म्हणटा विलेज पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर निवडून येता सेवा करपाक. तांकां कोण 5 जाण मास्क घालून येतले आनी मारतले हे आमी उबी रावचे ना. हे हिंगासरूच न्हू, आख्ख्या गोंयान सगळे वॉर्ड मेंबरांनी एक जावपाची गरज आसा आनी CMांक वचोन मेळपाची गरज आसा की आयज जो तर तेका जाल्यार फाल्यां आपल्याक, फाल्यां जो तर हो वॉर्ड मेंबर फाल्यां हेका येतले. कितें हें चल्लां? हें चलचें ना. कोण तरी मास्क घालून येतले आनी मागीर पुलीस उगी रावतले, तशें केन्नाच जावंक शकना. हिंगासर हे ना कोण काँग्रेस BJP आनी MG आनी कोण तशें ना. वी आर कम हियर एज आवर फ्रेंड, एज अ कलीग एंड एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बींग हिट सो बॅडली. तो म्हणून उबो रावन भायर सरला आनी कोण आसलो जाल्यार
सारको न्हिदनूच रावपाचो. हाचे पयलीं कितीतरी निवडून येयले मुख्यमंत्री हांगासर जाल्लो आसा लक्ष्मीकांत पार्सेकर. आणि त्या गाडयेन बसलेले जे कोण 5 जण असलेले पळय त्यांना जर अरेस्ट जर जावंक ना जाल्यार संपूर्ण मांद्रे वासियाची जनता जी आसा पळय आणि पेडणे तालुक्याची फाल्यां आमी सीएम हाऊसाचेर वतले. ओके. फाल्यां आमी महालक्ष्मी बंगल्यार ना जाल्यार सेक्रेटरिएटान जंय सीएम अवेलेबल आसतलो थंयसर आमी वतले. आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक जे मांद्रे पुलीस स्टेशन आहा पळय तेजेर आमी चड उलयना ह्या स्टेजीचेर. आमकां सगळे कारनामे खबर आसा. ते टायम येतलो पळय त्या वेळाचेर विथ क्रायम्स जे घडलेले आहा पळय ते सगळे डिटेलान आमी दितले. कोणाक हॅरेसमेंट कशी पद्दतीन मांद्रे म्हणजे तेरेखोलटे मोर्जी पर्यंत जाल्लेली आहा पळय तेजो सगळो तपशील आमी जाहीर करतले. पण आयच्या स्टेजीचेर आमकां पॉलिटिकल इश्यू करपाचो ना. आमकां फक्त इतलीच रिक्वेस्ट करपाची आहा होम मिनिस्टराक की 24 वरांच्या भितर आतां जितलो टायम जालो पळय तो नोट करपाचो आणि तो टायम फाल्यांच्या दिसा सोंपपाच्या पयलीं ते 5 मनीस आणि ती गाडी आणि ते जे कितें वेपन्स वापरलेले पळय ते जर सीज जर जावंक ना तांकां अरेस्ट जर जावंक ना जाल्यार पेडणेकार आणि सगळे पेडण्यातले सगळे आमी हितचिंतक जे महेशा बरोबर आसा आणि आमचे सगळे ग्रामस्थ इन्क्लुडींग आमची फुल पंचायत बॉडी आमी सीएम हाऊसाचेर वतले. सीएम जंय आसा थंयसर आणि जो पर्यंत आमकां न्याय मेळचो ना तो पर्यंत आमी थंय बसून रावतले. सरपंच तुमचं कितें म्हणणं आहे? सरपंच तुमच्या गावान हो इन्सिडंट पहिलेच फावटी जाता. पळय हो इन्सिडंट जाला आयज कोणाकूय दिसता खंयच्याय लेवलार आसूं की आपूण ही दादागिरी करून पॉलिटिक्स चलयतलो हें जावंक शकता आनी आमी जावंक दिवचे ना. आयज पळय महेशाक लागीं आमचे पंच गरज जाला त्याच्यावर फूल पंचायत आहा आनी हितून कांय एक्स्ट्रा एफर्ट घालपाची गरज ना. राजकारण करूया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना. इलेक्शनाक खूब टायम आहा. पूण हें कितें आतां आयज जाला तें कितें? वॉट इज दीस इन्सिडंट? वाय ही वॉज हिट? वाय माय नेम इज बींग यूज? फॉर वॉट रिजन कितें? कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून. हेचो मिनींग कितें? आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शनाक हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता आहा की ह्या लोकांची सेवा जावची, ह्या लोकांचें काम जावचें, हेंचे पंचायतीचें काम जावचें, तेजे लोकांचें काम जावचें. त्या खातीर आमकां निवडून दिल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय जाल्यार आय एम डिमांडिंग दॅट दीस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच. सारकें. And investigation needs to be done. Who was the person who has given this supari? ही सुपारी कोणे दिल्या हे आमकां गोंयचे जनतेक कळोन येवपाक जाय. आनी स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक कळोन येवपाक जाय. एक्स MLA हिंगासर आहा आनी तो बीजेपीचो लिडर, हिंगासरलो लिडर, तो वयतलो सीएमा कडेन आयज, हांवूय वयतलो सीएमा कडेन आयज. आमकां ही केस क्रायम ब्रांचाक दिल्ली जाय आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन थरो जावपाक जाय आनी कोण हेजो फाटल्यान इन्वॉल्ड आहा ते आमकां कळपाक जाय. कांय दिसा फाटीं पार्शे एक बार्बराचेर असोच अटॅक जाल्लो. न्हावी आशिल्लो ताका जिवंत मारपाचो अटॅम्प जालो. ताची वायट परिस्थिती आशिल्ली आनी ताणें आपल्या स्टेटमेंटीन आमदाराचें नांव घेतिल्लें तरी सुद्दां कसलीच एक्शन जाली ना. अजून पर्यंत ताची एक्शन जाली ना. तो बाबडो खंय कोल्हापूरसून येवन आपले पोट चलयतालो पार्शान. ताका भयानक मारपा सारको मारिल्लो. ताची व्हिडिओज पळयल्या तुमी सगळ्यांनी आनी ताचेर सुद्दां एक्शन कसलीच जाली ना. आतां ही अशी दुसरी मर्डर ऑलमोस्ट मर्डर केस ही जवळ जवळ मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर अशें कंटिन्युअस जर जायत आसा आनी सरकार कसलीच दखल घेना आनी पुलीस ताचेर जर कांयच एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता आमी मांद्रेची जनता समर्थ आसा. वी वील गो टू द पुलीस स्टेशन. वी वील आस्क द क्वेश्चन. वी वील नॉट लीव इट. नमस्कार. आयज जी घटना मांद्रेन आयज जाल्या तेचो हांव निशेध करता. कित्याक आयज एक सरपंच तेचेर एसॉल्ट जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता खंय तरी हे रॉंग आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें जावप हांव हे खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें पूण म्हाका दिसता जेन्ना हे इन्सिडंट जाला हेच्या पयलीं जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हे जातालें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो आनी आमी पंचायत नवीन पद्दतीन घडयलेली आनी हालीं बरे संबंद आसले आनी म्हाका दिसता
खंय तरी हेचो कोणाक तरी इश्यू जाल्लो आहा आनी कितें आसात हांव सांगूंक शकना कितें जालां कितें आसतलें तें, पूण जी घटना घडली तेचेर हांव निशेध करता. हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसान उलयलेलो आसा, तशेंच आमी DYSPक आनी PIक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची, आनी जो पर्यंत तो मेळना तो पर्यंत हांवूय वगी बसचो ना आनी पुलिसांकूय वगी बसोंक दिवचो ना. हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शनूय जावंक जाय आनी कोण तो इमिजिएटली ताका धरपाकूय जाय आनी जाता तितके हे सेक्शनां लावन तेचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन इतले दीस बऱ्यापैकी काम करताले, म्हणजे ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन हे कंटिन्यू डेली 8-8 दिसांनी एक तुमकां दिसताले की ते बऱ्यापैकी काम करताले, आनी हे केसीनूय ते सारखे जस्टीस दितले आनी महेश कोनाडकराक हेचेर जस्टीस मेळटली हें हांव एश्युअर करता. थँक्यू. मायकल लोबोचें नांव घेतलं म्हणजे पॉलिटिकल इश्यू आसतलो, पॉलिटिकल इश्यू आसतलो. हांव पॉलिटिक्सान आनी तो पॉलिटिक्सान तो MLA तेचो पॉलिटिकल इश्यू आसतलो. तो आसूं शकता न्ही, हांव म्हाका कितें म्हणून कांयच कळना. ते आतां हांव कांयच उलोवंक शकना कोणाचें आसूं शकता. ओके. पण ते जर मांद्र्यान मायकल लोबो येता म्हणटा जाल्यार मायकलाच्या अगेन्स्ट कोण आसताले ते आसूं शकता.